start tell that due to the 20 to 25. खबर आसा ऑफकोर्स. सो ह्यो गजाली आसा बट देन वी आर म्हणलो काल सुद्दां ती झाडां जी आसा पळय ती सगळी अशी पायलच जाल्ली. Luckily, Vasco we had no flooding last few days. आता पयर फाटी सायक्लोन जाता तेन्ना वास्को फ्लडिंग ना, मेजर फ्लडिंग ना, बारीक चोकअप जाले. That's why I had this meeting of all my 12 ward councillors today with the CEO and the deputy collector meeting leader. सर ही मीटिंग आशिल्ली ती स्पेसिफिकली वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी पर्से आशिल्ली की ओवरऑल 25 वॉर्डाचे It was for my 12 wards in Vasco constituency. Because other wards we have got ministers. We got urban development minister and transport minister, other wards. What were the major issues which came up in the meeting? The major issues came up of labor, no laborers in the council. Sir, 20 ते 25 days उरले पाऊस स्टार्ट हार्डली. What are the major steps for pre-monsoon we are going to handle? म्हणजे कितें मेन कसले प्री कटिंगाचो इश्यू आयलो. There were some issues See, pre-monsoon it's called pre-monsoon, like the pre-monsoon should be before the monsoon, long back. But still, anyway, because we have no council, we have nobody to ask them. So I have called this meeting with the council, and I have not gone biased. I have got all the councillors, 12 councillors. There were many councillors from my group. I lost to the ward, but still I have to look after Vasco. Once an MLA for full Vasco, not for only one ward. So you should upsetness over 40 दीस एकाच कॉन्स्टिट्युएन्सीन ट्री कटिंगाक लेबर दिता तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन दिना तिजे तुका. See, I am not upset. Maybe that requirement was much urgent that was taken there. So we have to streamline it now. Sir, anything about this chairperson and vice chairperson, this thing, there have been politics, and you have said that there will be able and stable council will be given and good governance will be given with the new council coming up. So what do you have to say? Who will be like? See, the party president and chief minister are seeing the issue, and our UD minister also sees the issue. So I think maybe by today evening we are having a meeting with them today evening. Something will come out because tomorrow is the final nomination tomorrow morning. So by tonight something will be finalized. Thank you. ऍक्च्युअली म्हटल्यार अजून काउन्सिल फॉर्म जावंक ना. तरी आसतना आयज वास्कोच्या आमदारान ही मिटींग कॉल केली आनी आमी इलेक्टेड काउन्सिलर जे आहा तांकां तेणी आपयले आनी हांगालो स्टेटस घेतलो. ह्या स्टेटसान पळयत जाल्यार थोडेशे एरियान म्युनिसिपालिटीन आपले क्लिनिनेस करपाक लागून डिसिल्टिंग करपाक लागून लेबर गँग केल्लेली तयार आसा. पूण मेजर जे आहा ज्या आमच्या फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी समज पळयली कॉन्स्टिट्युएन्सी न्हू फूल आमचे ज्युडिशरी समज पळयली न्हू जाल्यार बायणा एरिया आनी वास्को सिटी एरिया आनी मायमळे एरिया हे एरिया चड फ्लडिंग जाता आनी ही एरिया प्रायोरिटीचेर करपाक जाय. आयज आमी ताका दाखोवन दिलेले आहा ते जेई जे आहा तांकां सांगलेले आसा की बायणा एरियान जे सासमळ्या बायणा म्हणटा पळय त्या थंयसून स्टार्ट जाता फ्लो थंयसून तो एंड जाता शिपयार्डा कडेन हो पयलो क्लीन जावपाक जाय. हेचे पयलीं आमचो जेन्ना काउन्सिल फॉर्म जाल्लेलो आसा तेन्ना आमचो एमएलए वास्कोचो एमएलए कार्लोस आल्मेदा काउन्सिलराक किंवा चेअरपर्सनाक घेवन बसतालो आनी प्रॅक्टिकली सांगतालो खंयची एरिया क्लीन करपाक जाय पळय ती हे फावटी जावंक ना. आमी आतां तेच आमी चीफ ऑफिसराच्या नदरेन हाडून दिल्लेले आसा. तितले समज क्लियर केले जाल्यार वास्कोन फ्लडिंग जावचें ना. आयज म्युनिसिपालिटीची परिस्थिती तुमकां सांगपाची गरज ना. आर्थीक परिस्थिती सारकी बिकट जाल्लेली आसा आनी म्हाका दिसता लेबरांक जेन्ना आमी आपयतात लेबर काम करपाक सुद्दां येयनात कित्याक म्युनिसिपालिटीन पयशे गावत ना गावत. पूण हांव चीफ ऑफिसराक रिक्वेस्ट करता की तेंचे लेबरांचे तरी पयशे तुमी सारके टायम टू टायम दिवपाचे. लास्ट टायम आमकां कॉन्ट्रॅक्टरान बेस्ट काम केल्लेलें ते कॉन्ट्रॅक्टरांक पयशे गावोंक ना म्हणून ते हे फावटी ते येना. अशें जावपाक जायना. लेबर ते काम करतात जेन्ना ते काम करता पळय तेन्ना तांकां कामाचे पयशे दिवपाक जाय आसता. हे फावटी दिवंक ना म्हणून हे फावटी कॉन्ट्रॅक्टर येवंक ना म्हणून ताका आयज हे सगळे चीफ ऑफिसर किंवा म्युनिसिपल स्टाफ आमी लेबर सत्ता आमकां काउन्सिलराक तेंचे रिक्वेस्ट केला की एका वॉर्डांतून एटलीस्ट 2 किंवा 3 लेबर आमकां दियात म्हणून. सो लेबरांची टंचाई जाल्लेली आसा फक्त पेमेंटाक लागून. सो आमी फूल आतां न्यू काउन्सिल इलेक्ट जाल्लेले आसा आमी फूल सपोर्ट करतले. आमी खंयसून खंय लेबर हाडटले आनी म्युनिसिपालिटी दिता. इतलेंच पळोवपाक जाय की तेंच्यांनी तांकां पेमेंट करपाक जाय. पळय एक जे सायक्लोन जाला पळय ते खरोखरच सायक्लोन जाल्लेलें आसा आनी ती फक्त एका एरियाची झाडां पळोवंक ना आख्खे गोंयभर पडलेली आसा. वास्कोन जवळ जवळ म्हाका दिसता 70-80 झाडां पडलेली आसा आनी ही जी झाडां पडलेली आसा ती एका शॉटान कापपाक व्हेरी डिफिकल्ट. म्युनिसिपालिटी कडेन वर्कर्स पयले कमी आसा फायर ब्रिगेडी कडेन वर्कर कमी आसा. तरी आसतना आमकां गव्हर्मेंटान जे एप्रूव्ह केलेले आयज 10 वर्कर आमचे फायर ब्रिगेडी कडेन आहा आनी तेंच्यांनी काम स्टार्ट ऑलरेडी केल्लेलें आसा. मेजर जी झाडां आसा ती तेंच्यांनी कट करून सायडीक उडयलेली आसा आनी आतां म्युनिसिपालिटीचें काम आसा की जी पडलेली झाडां आसा ती खंयच तरी एका जाग्यार घालपाक. आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा की
सुंडेन क्रिमिटोरियमान सुद्धा झाडांची ह्याची लाकडांची गरज आसा. सो आमी डिसिजन घेतलेलें आहा की ही जी मेजर झाडां जी पडलेली आहा ती एकीकडे करून हांवें म्हाज्या वाड्यार सांगता तुमकां म्हाज्या वाड्यान जी 6-7 झाडां कट पडलेली आहा ती हांवें प्रायवेट लेबर घालून एकीकडे केल्लेली आसा. जिंदा कडच्यान थंय एक जळो कसो एकडे मांडलेलो आसा तो आतां हांव काडून तो हिंदू क्रिमिटोरियन धाडपाचो आसा. अशें सगळ्यांनी आमी ठरलेलें आसा. म्हाका दिसता हे 15 दिसान जशें आयज चीफ ऑफिसरान प्रॉमिस केला 15 दिसान आनी आयज आमी एक एरिया इन्चार्ज केलेलो आसा. फक्त झाडाक लागून एकटे सुपरवायझराक दवरलेलो आसा. तो त्या निमतान तो सुपरवायज केल्या उपरांत म्हाका दिसता 15 दिसां भितर ही जळमळीत झाडां पडलेली आहा पळय ती सुद्दां क्लियर जातली.